नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार हांव दीप्ती काकोडकर गोंयभरच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवारी पल्लवी धेपोक। लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीची 5वी वळेरी जाहीर। गोंयचे दोनूय उमेदवार जाहीर करपाक काँग्रेस अपयशी। काणकोण मिरांकूळ अपघातान कारवारच्या 20 वर्सां पिरायेच्या चलयेक आगताक मरण। रानवटी जनावरांच्या उपद्रवा खातीर देंवले 70 नाल्लांचे उत्पादन। माकड खेत्यांकडल्यान नाल्लांच्या बोंड्यांची नाशाडी। नाल्ल बागायतीचेर परिणाम। मार्केटात नाल्लांचे दर पावले 300। वास्को खारेवाड्यार आयतारा सकाळी बार्जीन नांगरून दवरिल्ल्या नुस्त्याचे बोटीक दिलो धपको। बार्जेची मशिनरी फेल जाल्ल्यान घडलो अपघात। आणि गोमंतक दिसाळ्याचो 62 वर्धापन दीस मनयलो व्हड्या दबाशान। वर्स पद्दती प्रमाण सत्यनारायणाचे पुजे उपरांत भाविकांनी घेतलो महाप्रसादाचो आस्वाद। आता खबरो विस्तारान। दक्षिण गोंयची भाजपाच्या उमेदवारीचो सस्पेन्स आता सोंपला। भाजपा कडल्यान दक्षिण गोंयची उमेदवारी जाहीर जाल्या। आयतारा पल्लवी धेपो हिणें भाजपात प्रवेश केलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे आनी पल्लवी धेपो हांकां पक्षांत येवकार दिलो। आयतारा राती पणजे भाजपा मुख्यालयांत पत्रकार परिशद घेवन पल्लवी धेपो ही दक्षिण गोंयची भाजपाची उमेदवारी आसतली अशी घोशणा केल्या। गोंयच्या राजकीय इतिहासात पयलेच फावट दक्षिण गोंयांत खासदार पदा खातीर बायल उमेदवार जाहीर जाल्या। I'm deeply grateful to the Bharatiya Janata Party for this nomination. And I accept this in deep humility, genuine humility. I'd also like to say that, and I'd also, like to give my sincere appreciation to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, our BJP President, JP Nadda ji, our Honorable Union Home Minister, Shri Amit Shah ji, our Honorable Chief Minister, Shri Pramod Sawant ji, our MP and our BJP State President, Shri Sadanand Tanwade ji, our Union Minister of the State, Shri Shripad Naik ji, and all the BJP Karyakartas for this nomination and for this opportunity. We will try our level best to win this seat. I've always believed in Narendra Modi ji's vision of leadership overall, and I'm so sure his vision actually empowers every individual irrespective of caste, creed or religion, and especially equal opportunities which are given to every section of the society. We will try our level best, and thank you so much once again for this nomination. आणि हांव तर सगळ्या महिलांक जर मोठ्या प्रमाणात आव्हान करता की पयले फावटी साऊथ गोंयांतल्यान महिला उमेदवार जी आसा ती भारतीय जनता पार्टीत दिल्या। त्या खातीर सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात मताधिक्य जे आसा महिलांचे मताधिक्य जावचे। आयज पर्यंत गोंयांतल्यान फक्त एकदाच महिला कॅन्डिडेट उत्तर गोंयांतल्यान निवडून गेल्ली। आज पर्यंत गोंयाच्या इतिहासात साऊथ गोंयांत केन्ना महिला कॅन्डिडेट येवंक नाशिल्ली आणि निवडूनय येवंक ना। भारतीय जनता पार्टी हो इतिहास करतली, कॅन्डिडेटूय दिला आणि निवडूनय हाडटले हाचो म्हाका 100% लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन आयतारा राती उसरा मेरेन 5वी वळेरी जाहीर केली। पूण हे वळेरेंतूय गोंयच्या काँग्रेसीच्या उमेदवारांच्या दोनूय नांवांचो आस्पाव ना। लोकसभा वेंचणूक 2024 खातीर काँग्रेसीन आपली 5वी वळेरी जाहीर केला। जातून महाराष्ट्रांतल्यान 13 जाल्यार राजस्थानांतल्यान 18 उमेदवार अशे तांच्यांनी थारायल्ले आसा। पूण गुपीत गोंयचे जे आसा उमेदवार कोण थारतले उत्तरेत तशेंच दक्षिण गोंयांत हे आजून कायम आसा। सो काँग्रेस गोंयांत खंयचे उमेदवार दितले हाचेर सगळ्यां कडेन लक्ष रावन आसा। हाची जी अपडेट्स आसा केन्ना काँग्रेस आपले उमेदवार जाहीर करतले हे आमच्या अपडेट्सांतल्यान आमी तुमचे मेरेन पावयतलेच। त्या खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।
माशे काणकोणा 20 वर्सां पिरायेच्या चली एक भिरांकू अपघातान आगताक मरण आयला। ही घडणूक आयतारा घडल्या अंकोला कारवारचे चली अपघातान सोंपला। नुस्त्याच्या ट्रकाचे उदक रस्त्यार पडून KTM ही मोटरसायकल घसरिल्ल्यान अपघात जाला अशें कळटा। आज माशे काणकोण हांगा एक फॅटल एक्सिडेंट जाला आनी ह्या एक्सिडेंटा भितर दिया नायक हे 20 वर्सांचे चेडवा ऑन द स्पॉट मरण आयलें। सविस्तर म्हायती अशी की दिया नायक आनी रोहित पाटील ही दोगूय जाण मूळ कर्नाटकांतली। ही वेर्नासून कर्नाटका वयताली। हो आमी वन वे रूट आमी पळोवपाक शकता। वेर्नासून कर्नाटका वयता आसतना ह्या वन वे रुटाचेर जेन्ना गाडी चडटा नुस्त्याची गाडी वयता सदां कंप्लेनी आहा लोकांले की ते उदक सुट्टा ते चडावाचेर चड उदक पडटा। नुस्त्या गाडयेचेर तेंची KTM ती बायक आशिल्ली ती स्लीप जाली आनी थंयच्यान ओडत जवळ जवळ 15 मिटर येवन ह्या खांब्याक ते दिया नायक जे आशिल्ले तेजी तकली आपटली खांब्याक आनी ताका ऑन द स्पॉट मरण आयलें। काणकोण पुलीस ह्या घटनेचो फुडलो तपास करता। थळाव्या लोकांची अशी मागणी आसा की ह्या नुस्त्याची गाडी ज्यो बेफानपणे जे रस्त्याचेर उदक सुट्टा हांचेर चवकशी करची। रानवटी जनावरांच्या उपद्रवा खातीर सत्तरींतल्या नाल्लांच्या उत्पादनाचेर परिणाम जाला। माकड, खेती, शेकरू माडावेल्या बोण्यांची व्हडा प्रमाणात नाशाडी करतात। ताका लागून शेतकारांक तशेंच वेपाऱ्यांक लुकसाणीक तोंड दिवचें पडटा। पळोवया गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। देवकार्य धरून खाणा जेवणांनी नाल्लांचो वापर करतात, मात हालीं तेंपार गोंयांत नाल्लांचें उत्पादन भरपूर उणें जाला। फाटल्या 2 वर्सां पयलीं वर्साक 10,000 नाल्ल मेळटाले, मात अंदू वर्सा फक्त 400 ते 500 नाल्ल मेळ्ळ्यात। विकपाचें सोडूनच दिवप, घरात खावपाक लेगीत नाल्ल पावनात म्हूण अडवयचो भाटकार भीमराव सांगता। आतां म्हाका 400 नाल्ल मेळटा, 400 ते 500 विकूंक मेळत ना। विकूंक न्हू खावपाक म्हाका मेळना वर्सभर, अशी परिस्थिती जाली। 10,000 नाल्ल पडटात म्हाका व्हरोन सोंपा नासले नाल्ल। हांव पुजयतालो स्वता आनी कंठाळो येतालो, कामेरी दमताले कितें नाल्ल काय म्हणून आनी आमी हांगाच विकताले। पण आतां परिस्थिती अशी जाली नाल्लांक लोक येता पूण नाल्ल। सध्या गांवगिऱ्या वाठारांतले नाल्लांचें प्रमाण उणें जाल्ल्यान नाल्ल भायल्यान विकते घेवचे पडटात म्हूण नाल्ल विक्रेते सांगतात। 28 रुपयांनी नाल्ल विकतो घेतलो जाल्यार तो फुडें विकपाचो कसो असो सध्या प्रश्न तांकां पडला। हो नाल्ल हो आतां म्हारग्याचो नाल्ल आमची भुसारी माण आसा आनी हो नाल्ल आमकां 28 रुपयान पडला। 28 कशें विकपाचें आमकां 34 रुपया आमी विकता। म्हारग गाडयेवयल्यान तें नाल्ल कुसता। आतां कितें ना पयलीं आमकां नाल्ल बरें शेड्यातले नाल्ल आमकां मेळा, ते नाल्ल आतां आमकां मेळना। आता तुम्ही खंयच्यान हाडटा? आमी आतां तेजे येता ते गाडयेन येता ते गाडयेन मंगळारचे येता ते म्हारग पडटा। 28 रुपयान 38 रुपयान पडटा, 28 रुपयान पडटा ते आनी विकता मागीर 34 रुपयान विकता ते। मागीर भितर तुमकां फायदो ना? फायदो ना। नाल्ल म्हणजे कितें आतां हे नाल्ल ते 4 कुसलेले आहा ते भितर पयलीं तुमी हांगातल्या गांवांतले सवाय मेळा, 20 रुपयान मेळा, 18 मेळा, सवाय मेळा ते। आतां ते काय ना ते। फाटल्या 2 वर्सां पयलीं 150 माडांचे 10,000 नाल्ल मेळटाले। आतां माकडांचो आनी खेत्यांचो उपद्रव वाडिल्ल्यान माडा बोंचे बोणे जमयतना नाका पुरो जाता आनी येवपी काळात गोंयांत खंय नाल्लूच दिश्टी पडचे ना अशी भिरांत शेतकाऱ्यान उक्तायल्या। हे म्हणजे गार्डन क्रॉप म्हणजे बागायती हांगासर म्हाजे 150 माड आहा। 150 माड आहा म्हाका सादारण वर्साक 10,000 नाल्ल मेळटाले 2 वर्सां पयलीं। आतां परिस्थिती अशी जाल्या वानर आनी खेत्यांनी असो उपद्रव केला की सध्या माडार चडपाची गत ना। अशे बोणे प्रत्येक माडाच्या फुड्यान बोणे असे मेळटात आनी ते बोणे जमयता म्हणून नाका शेवट जाता आनी ते वानरांक खेत्यांक हाकलून दिता म्हणून ना तरेचे उपाय केले पूण खेती काय वचना। हेचे फुडल्या म्हाका दिसता हे अशेंच जर चल्लें जाल्यार म्हाका येणाऱ्या काळान 1-2-3 वर्सांनी नाल्ल पळोवंक मेळचो ना गोंयांत, ही परिस्थिती जातली। हेजें कारण कितें? हांगासर राखतलो तरी कितके? तुमी माडांक पळय, माडांक काय ना आनी शेतकऱ्याकय काय। सत्तरी ही कृषी प्रधान म्हणटा पूण आतां ही सत्तरी जी कृषी प्रधान आसली ती आतां नामशें जावपाच्या मार्गार आसा। कित्याक म्हटल्यार तर जे सत्तरीचो जो मोठो पीक आसलेलो तो नाल्ल ह्यो आतां सद्या नामशें जाल्लेले मार्गार आसा। कित्याक तर जी रानटी जनावरां आसा तितूर माकड जावं, खेती जावं, तशेंच शेकरू आनी रानडुकर सुद्दां हे जे नाल्लाचे पिकाचे नासधूस करता। एखादो नाल्ल जर पडलो जाल्यार तो नाल्ल रानडुकरा कडच्यान तो खाल्लो गेलो वयता। तशेंच घराच्या सायडीक लोक वस्तीन मोठ्या प्रमाणान माकड, खेती हेंचो वावर दिसान दीस मोठ्या प्रमाणान वाडलेलो आसा आनी शेतकारांक हतबल जाला की आतां जे नाल्ल इतले मेळटाले पयलीं ते हळू हळू तेजें पीक कमी जात गेल्लें आसा आनी हेज्या फुडें नाल्ल मेळटले की ना अशें तांचो प्रश्न आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत। वास्को खारेवाड्यार आयतारा सकाळीं बार्जीन नांगरून दवरिल्ले नुस्त्याचे बोटीक धपको दिल्यो। बार्जेची मशिनरी फेल जाल्ल्यान हो अपघात घडलो। हातूंत नुस्त्या बोटीचें लुकसाण जालें।
आयज वास्को खारेवाड्यार जी बोटी जी फिशींग बोट आसा ती लांगरून दवरलेली आनी एक अशी घटना घडली की जी बार MPT पोर्टार वयताली आनी ती बार जेन्ना खंय तरी ते बार्जे मशिनरी फेल जावन ती बार येवन जी लांगरून दवरलेली जी फिशींग बोट आसलेली तांकां येवन आपडले. हितून टोटल 4 फिशींग बोट डॅमेज जाल्लेली आसा आनी एक बरी गजाल म्हणल्यार जी ते फिशींग बोटार खंय तरी कोण मनीस नासलेले म्हणून आयज खंय तरी एक व्हडली घटना जावंक ना. आनी जेन्ना आमी जो ओनर आसा फिशींग बोटीचो तेजे कडेन उलयले आनी तेन्ना सांगलें की तेणी आमकां एक इन्फॉर्मेशन दिलें की खंय तरी जी बोट आसा फिशींग बोट आसा तेजे टोटल डॅमेजीस जाल्लेले आसा. आनी तशेंच आमी थंयचे फिशींग जो प्रेजिडेंट आसा जो एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर वास्कोचो जोस फिलीप डिसोजा तेजे कडेन उलयले तेन्ना तेणी सांगलें की अशी घटना कंटिन्यू खंय तरी जायत आसता पूण हेजेर खंय तरी कोण मेजर्स घेयना. तशें तोय तेणी आमकां आनीय सांगलें की जो वास्को जे पोर्ट आसा तेंची केन्ना केन्ना बोटी येवन आमचे फिशींग बोटीक आपडटा आनी जेन्ना ते खंय तरी जे म्हणल्यार तांकां एक एश्योरन्स मेळटा की खंय तरी ते कितें तरी मेळटले जेन्ना फिशींग बोट डॅमेज जाता पूण ते खंय तरी तांकां कमी प्रमाणान मेळटा. जेन्ना आमी आमचे आनी सोर्सा कडेन इन्फॉर्मेशन की टोटल ही घटना कशी जाली कितें जालें म्हणून जेन्ना आमकां कळटा बार्जीचो जो चलयता तिणे आमकां सांगलें की मशिनरी फेल जाली म्हणून हो इन्सिडंट जालो म्हणून. वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम पिवळी. गोमंतक दिसाळ्याचो 65वा वर्धापन दीस वण्या दबाशान मनयलो. वर्सा पद्दती प्रमाण सकाळी गोमंतक कार्यालयात सत्यनारायणाची पुजा जाली. आरती जाल्या उपरांत भाविकांनी महाप्रसादाचो आस्वाद घेतलो. दिवचल शारांत बिबट्याच्या वावराक लागून थळाव्यामदीं हुस्को पातळ्ळा. बिबट्याक धरपाक राना खात्यान पांद्रो लायला. ह्या बिबट्याचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी मागणी जाता. 1.5 म्हयन्या फाटीं दिवचलच्या कातरवाडो वाठारांत धुमशणां घालपी बिबट्याक राना खात्याक धरपाक येस आयिल्ले. आतां परतून एक फावट दिवचले बिबट्याचो वावर सुरू जाला. दिवचले शांतादुर्गेच्या मठा फाटल्यान खंय हो बिबटो दिश्टी पडटा. राना खात्यान हे बिबट्याक धरपाक पांद्रो लायला. मठ आसा पळय आमचो शांतादुर्गेचो प्रदोश आमोणकाचे थंयसर तेज्या फाटल्यान जवळ जवळ सकाळी 5:15 सुमार ते अशे कुत्रे भोगूंक लागले की वयर बिबटो आसा आनी कुत्रे भोगताले हे म्हणजे आतां 5:15 ते लोकां खातीर एक डेंजर कशें. केन्नाची गजाल ही 3 दिसां पयलींची गजाल. ही 1, 2, 3 दिसां पयलींची गजाल. तेन्ना हांव सकाळी शॉपार म्हाज्या येतालो तेन्ना थंयसर पळयलें आनी वयले हांवें घरा कडेन मिसेजीक सांगलें की अशें अशें आसा म्हणून तूं सकाळचे योगाक वयताना मातशें सांबाळून कर जेवटे कित्याक थंय म्हटल्यार वयर बिबटो आसा. पण आतां थंयसर एक पिंजरो बसयला फॉरेस्टान मागीर अजून थंय पडोंक नासता तुज्या थंय आसा ती मुद्दे वचून थंयसून तरी येता आनी कुत्रे हांगा ते भरपूर जाल्यात न्हू त्या कुत्र्यांक लागून ते सकयल धरता. गांवगिऱ्या वाठारांनी बिबट्यांची दहशत वाडिल्ली आसतनाच आता बिबटे शारांतय घुसपाक लागल्यात. 1.5 म्हयन्या पयलीं दिवचलच्या कातरवाडो वाठारांत एका बिबट्यान धुमशाणां घातिल्ली. उपरांत ह्या बिबट्याक धरपाक रान खात्याक येस मेळ्ळें. आता तर दिवचलच्या मुख्य शारा कडेन एक बिबटो भोंवता अशें कळटा. दिवचलच्या मार्केटा पासून साधारण 150 ते 200 मीटर अंतराचेर श्री भितल्ली पेठेंतल्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या मठा फाटले वाटेन आनी अवचित वाड्याच्या लागीं हो बिबटो भोंवता अशें कळटा. भर लोक वस्तीत हो बिबटो भोंवतना कांय जाणांचे नदरेक पडला अशी म्हायती मेळ्ळ्या.
ह्या बिबट्यान वाठारात धुमशाणां घालतना काय सुण्यांकूय फस्त केल्यात अशें कळटा। भर लोकवस्तीत बिबटो भोंवता म्हणटकीच थंयसरल्या लोकांचेर आकांत आयला। लोक सामके भयभीत जाल्ले आसा। ह्या बिबट्याक बेगीन धरचो आनी आमकां भयमुक्त करचे अशी लोकांची मागणी आसा। मजगती भर लोकवस्तीत बिबटो भोंवता ह्या प्रकाराची रान खात्यान दखल घेतना अवचीत वाड्याचेर आशिल्ल्या कपेला कडेन एक पिंजरो लायला। 2 दीस जालो हो पिंजरो लायला, पूण अजून तरी ह्या पिंजऱ्या कडेन बिबटो येवंक ना अशी म्हायती मेळ्ळ्या। आता पळोवचें पडटलें बिबटो केन्ना एकदाचो पिंजऱ्यात अडकता आनी लोकांक थाकाय मेळटा ती। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। गोकुळवाडी सांखळे दुचाकी आणि मोटारांच्या मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी संदेश मधू नायक वय 49 रावपी मडकय फोंडे ह्या मनशाक मरण आयलें। मोटारीन दुचाकीक फाटल्यान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो। हांगा एक सांजचो एक एक्सिडेंट जालो। जेन्ना आमी येयले तेन्ना आमकां कळोन येयलें की हांगा खूब गर्दी आसली आनी एक एक्सिडेंट जालो। सो एक्सिडेंटाचें कारण कितें तें आमकांय खबर ना। कळ्ळें, एक 4 व्हिलर आनी एक 2 व्हिलर एक्सिडेंट आशिल्लो, पूण मागीर जेन्ना कळ्ळें की एक दुखाची गजाल की तो हें जालो, ताका मरण येयलें त्या कोणा एक्सिडेंट जाला ताच्या बायकवाल्याक। ओके, सो हांगा रमलर्स आहा ह्या रोडाचेर, पण त्या रमलर्साचें कोणाचें इंटेंशन आसलें तें बरें आसलें, बरे गजालीक इंटेंशन आसलें की बाबा हांगा स्पीड ब्रेक जावपाची आनी एक एक्सिडेंट जावपाक जायना। बट ते रमलर्स जे आसा न्हू तेजे दोगांयचे डिस्टन्स रमलर्साचे खूब शॉर्ट आसा। सो शॉर्ट आसल्या कारणान तेजे सायनबोर्ड बीन दोनूय वाटेन कांय ना आनी हांगा देंवती आनी चडाव आसा। सो देंवती आनी चडाव आसल्या कारणान हांगा जेन्ना व्हडल्यो गाडयो वयता तेन्ना व्हडल्या गाडया रमलर्साचो कांयच फरक पडना। जेन्ना बारीक गाडयो वयता स्कुटरी, तेन्ना स्कुटरी ह्या हांगा स्लो करता आनी स्लो करता कारणान ती फाटल्यान जी गाडी येता ती मे बी फास्ट येता, तांकां त्या व्हडल्या गाडयांक फरक पडना। सो हांव मागता की हांगा दोनूय वाटेन सायनबोर्ड आसचे रमलर्साचे आनी हे रमलर्स जे आसा आनी सायडीकूच ताका एक गॅप आसा, त्या गॅपान एवरी टायम आमी पळयता तेन्ना सगळे बायकवाले त्या गॅपांतल्यान काडटा। सो गॅपांतल्यान काडटा पण ते भितर येता। सो अशें जावपाक जायना, ते रमलर्स फूल हँड टू हँड टच आसपाक जाय आनी दोनूय वाटेन ताका सायनबोर्ड आसपाक जाय, कारण हेज्या फुडें अशी दुर्घटना जावपाचें जावं शकता आनी हे बरो रोड सेफ्टी करून एक बरें फुडें आमी विचार करूंक शकता। केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी लेह लडाखात वचून भारतीय सैनिकां वांगडा होळी मनयली। राजनाथ सिंग आयशान 2 दीस लेह दौऱ्यार आसात। राजनाथ सिंग होळी मनोवपा खातीर सियाचीन वचपाचे आशिल्ले, पण हवामानात जाल्ल्या बदलाक लागून ते सियाचीन वचपाक शकले ना। साथियों, भारत की यह उत्तरी धरती, लद्दाख की धरती, यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह सियाचिन की धरती है, यह कारगिल की धरती है, यह लेह की धरती है, यह गलवान की धरती है और यह भारत माता की धरती है। और भारत माता का चमकता हुआ यह मुकुट है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का भी यह एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है और आर्थिक राजधानी हमारी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजी कैपिटल बेंगलुरु है। जिस तरह से ये सभी जगहें अलग अलग राजधानियों को रिप्रेजेंट करती हैं, उसी तरह लद्दाख हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की यह राजधानी है। यह धरती भारत के पराक्रम का एक पवित्र मंदिर है। पोषक हवामानाक लागून अंदू वर्सा आबोलीच्या फुलांचे पीक समाधानकारान मेळपाची आस्त आसा। फाटल्या वर्साचे तुळेन अंदू आबोलीच्या फुलांक पोषक वातावरण आसा, देखून अंदू शिगम्याच्या दिसांनी आबोलींच्या फुलांचो उणाव निर्माण जावचो ना असो अदमास फुलां विक्रेत्यांनी उक्तायला। आबोलीची फुलां सुवासीक नासली तरी सामकी नाजूक, माथ्यान घातली काय आबोलीची फुलां उठून दिसतात।
दर वर्सा सादारण फेब्रुवारी ते मार्च म्हयन्याच्या मजगती ह्या फुलांचो भार आसता। शिगम्याकूय कांय गांवांनी ही फुलां वापरतात। फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू वर्सा पोशक हवामानाक लागून आबोलीच्या फुलांचे पीक बरें मेळपाची शक्यताय आसा। शिगम्याच्या दिसांनी जाल्यार आबोलीच्या फुलांचो उणाव जावचो ना अशें कांय फुलकारांचें म्हणणें। येन्ना आबोली कशी भरपूर आणि पिको बी बरें आसा। गेल्या वर्सा कितें हवामान बरोबर नासलें त्याक लागून ती आबोली बरी नासली आणि अंदू गेल्या वर्षापेक्षा अंदू आबोली सवाय मेळटा। अंदू पीक बरें आसा फुलांचें? पीक बरें आहा आणि कित्याक लागून? अंदू हवामान बरोबर आहा न्ही, गरमी वाडली म्हणजे अंदू लोकांक शिगम्यातली सामकी फुलां भरपूर सवाय मेळटली, पूण मेळटली अंदू शॉर्टेज आसची ना तर? ना शॉर्टेज आसची ना। इल्लेशा झाडाचे जाता 2 नाटी अंदू तशी किडीन बी कितें प्रॉब्लेम जावंक ना आबोल्यांक। अंदू खूब आहा पीक। फाटल्या वर्सा मातशें कमी आसलें भरपूर। हय अंदू तेन्ना ती पावसो खूब आसलो, दाट झाडां मेली, मुळी आली आणि पिको बी बरें मेळोंक नासलें। येन्ना पिको बी बरें आसा आणि हवामानूय बरें आहा, गरमी वाडली। आबोलीची फुलां सुवासीक नसली तरी सामकी नाजूक। खंयच्या फुलांमदीं ही फुलां उठून दिसतात। दर वर्सा साधारण फेब्रुवारी मार्च म्हयन्याच्या मजगती ह्या फुलांचो भार आसता। ह्या फुलांक बाजारात बरीच मागणी आसता। ह्या आबोलींचे झेले आणि वळेसरांक तर बाजारात मोठो खप आसा। फाटल्या वर्सा असंतुलित हवामानाक लागून आबोलीच्या फुलांच्या बहराचेर परिणाम जाल्लो। फाटल्या वर्सा साधारण 50% आबोलीच्या फुलांची घट जाल्ली। ताका लागून फाटल्या वर्सा ऐन शिगम्याच्या काळात ह्या फुलांची शॉर्टेज आशिल्ली। फुलांची शॉर्टेज आशिल्ल्यान फाटल्या वर्सा आबोलीची फुलां सामकी म्हारग जाल्ली। ताका लागून कर्नाटक राज्यांतल्यान येवपी आबोलीच्या फुलांक मागणी आशिल्ली। मात अंदू हवामान अनुकूल आशिल्ल्यान आबोलीचे फुलांचो बहर बरो आसा। अंदू गरमी वाडिल्ल्यान ही फुलां बेस बरी फुलतात अशें कळटा। बाजारांतय सध्या ही फुलां येवपाक लागल्यात आणि ताचे दरय नियंत्रणात आसा। अंदू शिगम्याच्या काळात आबोलीच्या फुलांचोय शॉर्टेज जावची ना अशे संकेत मेळ्ळ्यात। कांय फूल विक्रेत्यांनी तशी माहिती दिल्या। हवामान संतुलित रावले जाल्यार फुडल्या 8 दिसां भितर बाजारात प्रचंड प्रमाणात आबोलीची फुलां विकपाक येतली असो एक अदमास आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।